हॅलो. कसो आहे रे? हांव बरो आहा. तूं कसो आसाय? हांव बरो आसा. मस्त तेंपा उपरांत कॉल केलोय. बिजी आसलो दिसता न्ही? ना सायबा, काजार जालो मात्र न्ही. तशें इल्लें बिजी. काजार जाल्या उपरांत इल्लें आसता न्ही बिजी. तशें त्या सोंदी जेवण म्हणी जालें गी? सायबा, आज होटलान जेवचे म्हण चिंतलां. तुवें कितें सांगताय सायबा? तुजी बायल घरा इतलें बरें रांदतना तें कित्याक होटलाचें जेवण? बायल रांदंक म्हणी बरी रांदताया. मात ते नुस्त्यान घालता न्ही ते केस, ते हिसन म्हाका पुरो जावन येता सायबा. तुजी बायली रांदतना केस घालता गे नुस्त्याक? म्हज्या बायलेनी आतां सुरू केलां सायबा. एक एपडी रांदतना थोड्या नुस्त्यान एक केस मेळटात म्हाका दिसता ह्या बायल मनशांक आसा न्ही केस घालून रांदचे म्हणल्यार एका नमनेचो मसालो घालून रांदिल्ल्या बरी गी म्हणून. त्या सोंदी तूं आतां हॉटेलांत वचून कितें खावच्यार आसाय? सांगलेल्या बरी चायनीज काही नासतना मस्त दीस जाले. तशें चायनीज खायचे म्हण चिंतलां. कितें चायनीज गे? हें चायनीज नांव खंय तावन आयलें म्हण तुका गुत्त आसा? ना सायबा, हें आमच्या मंगळूरच्या कोंकणी भाशेंतून आयिल्लें नांव सायबा. कितें? चायनीज नांव मंगळूरच्या कोंकणी भाशेंतून गे? तें कशें सायबा? तें कशें गे म्हळ्यार च्या आनी नीस गुत्ता न्ही तुका? पेज नीस तेंत वो शब्द तांणी आमच्या मंगळूरच्या कोंकणी भाशेंतून कॉपी करून दोनी शब्द ಒಟ್ಟುಗ್ सेरवून चायनीज म्हूण नांव दवरलें. ते सायबा पुरो कॉपी करच्यांत नंबर 1. तुजें आयकोन बसल्यार थंय आतां हॉटेली बंद जावंका. मागीर म्हाका ते केस हिंसून जेवचे पडोवंका. दवर सायबा तूं एपडी. म्हाका जोर बुकी लागल्या. हांव वचून जेवन येता.